आणि इगो हो इतले हे औषध एक सामके भयानक जावन आसा, बरे मनशाक सुद्धा मारून उडयता. आणि म्हणूनच हांव अर्ज करतलो की हो जो इगो जो आसा तो इंटर डिपार्टमेंट जे ऑफिसर जे आसात, इन्चार्ज जे आसात, त्यांच्यानी बाजूक धरून आपूण ह्या गोंयकारां खातीर काम करता, आपूण गोंया खातीर आमकां बरे तरेचे प्रशासन दिवपाक जाय, गोंया खातीर नियोजनबद्ध अशें हे आज अर्थसंकल्प जो मांडिल्लो आसा तो फुलफिल करपाक खातीर ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आणि शेवटाक जालो दिसता म्हाजो टायम, आणि शेवटाक हांव वता वता आसना, हांव मुखार डिमांड आसा त्या वेळाचेर हांव उलयतलोच, पण शेवटाक हांव वता वता इतलेंच म्हणटलो, आमी सगळेच जावं थंय विरोधक आसूं समर्थक आसूं, हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचे पाकीट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आणि त्या चिप्साच्या पाकिटान हवा आसा म्हणून त्यांनी बरो व्हडलो बोवाळ केलो. पण हांव म्हणटलो हे बजेट जे आसा पळय न्ही ते गऱ्यांच्या पाकिटा भशेन जावपाक जाय. तूंय शेतकार सभापती महाशय, गऱ्याच्या पाकिटान हवा जायना, कारण गरे जर काडटलो ती चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा, तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा, एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा, उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा. आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचे, गडेगच्च जावचे, आणि ते वारे जे आसा ते विजयबाब सरदेसायान किंवा ते आमगेर इश्टान ते दाखयले अशें ते वारे काडून आमी खरखर आमचे बजेट जाल्ले आणि अशें दाखोवपाची कापसतात आणि हिम्मत म्हज्या सरकार दवरतलो अशी अपेक्षा म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता. आणि तुवें म्हाका वेळ दिल्ले बद्दल हांव खूब आभार व्यक्त करता. जय हिंद, जय गोवा.